आमकां अराउंड 11:03 आमच्या कंट्रोलान कॉल येयले की FDA बांबोलीम हांगा केमिकल लॅबोरेटरीन फायर जाला म्हणून. सो इमिडिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी थंय विदीन 17 मिनिट्स आमी थंय पावले आनी पळयता जाल्यार थंय एका रुमान तेंची टेस्टींग लॅबोरेटरी आसली, मायक्रो टेस्टींग लॅब. थंयसर उजो आसलो दिसतालो भायर. हे धुवरूय भायर खूब येतालो. सो इमिडिएटली फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी उजो पालयलो. बट स्मोक डॅन्स असल्या कारणान एंट्री करपाक भरपूर प्रॉब्लेम जालो आनी त्या खातीर BA सेट घालून एप्रोप्रिएट PPE यूज करून आमी फायर कंट्रोल केलो. आनी स्मोक एक्सट्रॅक्शन आसलें ते स्मोक मेकॅनिकल एक्सट्रॅक्शन आसलो तो यूज करून स्मोक सगळो वेंटिलेट केलो, भायर काडलो आनी उजो पालयलो. एक्चुअली एट द इनिशियल स्टेज आमकां अशें दिसता की मे बी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्कीट, कित्याक जे स्ट्रेसीस मेळ्ळेले आसा ते भितर वायरींग बी डॅमेज जाल्ली आसा. बट वीथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी FDA डायरेक्टर एंड डायरेक्टर फायर एमर्जन्सी सर्विसीस आनी पाटील हेंच्यांनी कोऑर्डिनेट करून आमी फायराचेर कंट्रोल हाडलो आनी कॉज ऑफ फायर वी आर गोईंग टू इन्वेस्टिगेट इन लायन विथ डिपार्टमेंट. लॉस इज अजून पर्यंत एस्टिमेट करूंक ना, कारण ती इक्विपमेंट आसा, इन्क्युबेटर्स आसा ते थोडेशे कॉस्टली आसा आनी वी हॅव आस्क्ड द टोटल लॉस फ्रॉम द डायरेक्टर FDA. सो शी वील बी एबल टू सबमीट अस.